Today, we shall reflect on the life of Saint Felix of Valois. Born in the French province of Valois, Saint Felix gave up his possessions as a young man and retired to a dense forest near Morges, where he spent his life as a hermit. He was already 71 when Saint John of Matha, 33 years his junior, who came to his retreat, suggested the foundation of a religious order for redeeming Christian captives from the Moors in Spain and North Africa. In obedience to a vision, the two saints set out for Rome in 1198, and after the matter had been considered in several solemn conclaves of cardinals and papal advisors, Pope Innocent III confirmed the order of the Holy Trinity for the redemption of captives. Returning to France, Felix was enthusiastically welcomed, and King Philip Augustus helped to establish the new order at the site of St. Felix's Hermitage, and from there the Trinitarians spread with amazing rapidity, so that within 40 years there were 600 monasteries established in all parts of the world. Felix remained in France, establishing the new order in France and in Italy, while his co-founder, Saint John of Matha, traveled to Spain and Barbary. Saint Felix was never officially canonized, but his cult was recognized by Pope Alexander VII in 1666. आयज आमी बागयोंत फेलिक्स हाची परब समरमता. तो फ्रांस देशांतलो वालोइस वाठारांत जल्मलो. एक तरणाटो आसतना ताणें आपली सगळी गिरेस्तकाय गरिबांक दिवन मियाँक्स ह्या गांवांत त्या घसघशीत झाडांन भरलेल्या रानांत एकसूरपणांत आनी मागण्याचें जिवीत सारूंक तो एक हर्मिट कसो जिवीत जियेलो. 71 वर्सांचो आसतना बागयोन जोआव माताचो 31 वर्सांचो तरणाटो ताचे खाला रितेर कोत्तालो. ताका जी कोण क्रिस्तांव लोक इस्पानिया आनी उत्तर आफ्रिकेंत बोंदकणींत दवरल्या तांकां सुटका मेळ्ळे उपरांत जांकां मोटवाशी जिवीत आपणावंक मोन आसा तांचे पासत एक संस्था उगडूंक ताचे लागीं सुचयता. देवाच्या दर्शनाक लागून दोनूय सांत 1198 वर्सांत रोमा शाराक वेतात. ते दोगूय पाप साहेब इनोसेंट तिसरो आनी ताच्या कार्देलांक मेळटात. बासाबास आनी जायत्या मागण्या उपरांत पाप साहेब बेसांव आनी ताची परवानगी दिवन ऑर्डर ऑफ द होली ट्रिनिटी फॉर द रिडेम्पशन ऑफ ही संस्था जल्माक. बागयोन फेलिक्स फ्रांस देशाक पोत्तोता. थंय फ्रांसाचो राजा फिलिप ऑगस्टस ताका मायेमोगाचो येवकार दिता आनी ती संस्था फ्रांस देशांत स्थापूंक हुकूम दिता आनी जंयसर बागयोन फेलिक्सान आपलें धर्मीक घर बांदलें. ही संस्था थंयसर बांदूंक फावो तो आदार दिता. ही संस्था धर्मीक जिवितांत
तिसरो पंगड जांकां काजारी जिवीत जिवन देवाक आपलें जिवीत भेटोवन देवाचें राज ह्या संवसारांत परगट करूंक वावुरतात तांचे खातीर 40 वर्सां भितर भाग्यवंत फेलिक्साच्या हाता खाल ते संस्थेचे वांगडी 600 मॉनेस्टरीज म्हणजे धर्मीक घरां संवसारांत वेगवेगळ्या जाग्यांत बांदले. भाग्यवंत फेलिक्स फ्रांस देशांत रावन ह्या ऑर्डर ऑफ द होली ट्रिनिटी चे संस्थीक फ्रांस देशांत तशेंच इटालिया देशांत स्थापूंक वावुरलो. तो ताचो शिस्त आनी ताचे बरोबर हे ऑर्डर ऑफ द होली ट्रिनिटी संस्थेक स्थापलोलो. मार्ताचो भाग्यवंत जुआंव इस्पान देशांत देवाचें उतर परगटूंक गेलो. भाग्यवंत फेलिक्साक भाग्यवंतपणाचो परंपरा आनी सांताचो मुकूट मेळूंक ना, पूण पाप साहेब अलेक्झांडर सातवो हाणें 1660 वर्सांत भाग्यवंत फेलिक्सान जी ऑर्डर ऑफ द होली ट्रिनिटी हे संस्थे घडून हाडले. Page 3, A6. देवांचो बाप, तूं म्हजो बाप, देवांचो बाप, जेजू आमचो बाप, आनी आमी एक, जेजू वस्तुंगी, आमी सगळीं एक, देवा उतर आयकता तेन्ना, आमी एक, जेजू वस्तुंगी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी भाग्यवंत फेलिक्स हाची परब समारंभता. तो फ्रांस देशांतलो वालोयस वाठारांत जल्मलो. एक तरणाटो आसतना ताणें आपली सगळी गिरेस्तकाय गरिबांक दिवंक म्यावश ह्या गांवांत त्या घसघशीत झाडां भरलेल्या रानांत एकसूरपणांत आनी मागण्याचें जिवीत सोरूंक तो एक हर्मिट कसो जिवीत जियेलो. 71 वर्सांचो आसतना भाग्यवंत जुआंव मार्ताचो एक 30 वर्सांचो तरणाटो ताचे खाला रितेर कोत्ता. ताका जी कोण क्रिस्तांव लोक इस्पानिया आनी उत्तर आफ्रिकेंत बोंदकणीन दवरल्या तांकां सुटका मेळ्ळ्या उपरांत जांकां मोटवाशी जिवीत आपणावंक मोन आसा तांचे पासत एक संस्था उगडूंक ताचे लागीं सुचयता. देवाच्या दर्शनांक लागून दोनी सांत 1190 आनी 8 वर्सांत रोमा शाराक वेतात. ते दोगूय पाप साहेब इनोसंट तिसरो आनी ताच्या कार्देलांक मेळटात. बासाबास आनी जायत्या मागण्या उपरांत पाप साहेब बेसांव आनी ताची परवानगी दिवन ऑर्डर ऑफ द होली ट्रिनिटी फॉर द रिडेम्पशन ऑफ कॅप्टिव्स ही संस्था जल्मांक येता. भाग्यवंत फेलिक्स फ्रांस देशाक पोत्तोता. थंय फ्रांसाचो राजा फिलीप ऑगस्टस ताका मायमोगाचो येवकार दिता आनी ती संस्था फ्रांस देशांत स्थापूंक हुकूम दिता. आनी जंयसर भाग्यवंत फेलिक्सान आपलें धर्मीक घर बांदलें, ही संस्था थंयसर बांदूंक फावो तो आदार दिता. ही संस्था धर्मीक जिवितांत तिसरो पंगड जांकां काजारी जिवीत जिवन देवाक आपलें जिवीत भेटोवन देवाचें राज ह्या संवसारांत परगट करूंक वावुरतात तांचे खातीर. 40 वर्सां भितर भाग्यवंत फेलिक्साच्या हाता खाल ते संस्थेचे वांगडी 600 मॉनेस्ट्रीज म्हणजे धर्मीक घरां संवसारांत वेगवेगळ्या जाग्यांत बांदले. भाग्यवंत फेलिक्स फ्रांस देशांत रावन ह्या ऑर्डर ऑफ द होली ट्रिनिटी चे संस्थीक फ्रांस देशांत तशेंच इटालिया देशांत स्थापूंक वावुरलो. तो ताचो शीस आनी ताचे बरोबर हे ऑर्डर ऑफ द होली ट्रिनिटी संस्थेक स्थापलोलो मार्ताचो भाग्यवंत जुआंव इस्पान
देसान देवाचें उतर परगोटूंक गेलो. बाग्योन फेलिक्साक बाग्योनपणाचो परंपरा आनी सांतोचो मुकूट मेळूंक ना, पूण पाप सायब अलेक्झांडर सातवो हाणें 1666 वर्सांत बाग्योंत फेलिक्सान जी ऑर्डर ऑफ द होली ट्रिनिटी हे संस्थेक घडोवन हाडले ते संस्थेक आपलो आशिर्वाद दिलो. तर आयज आमी बाग्योंत फेलिक्सा भाशेन सदांच जेजूक चिकटून रावंक आनी आमच्या भोंवतणीक रावतल्या भावा भयणीक आदार दिवंक वावरूंक दर एकले पासत ह्या मिसाच्या बलिदानान कृपा मागून घेवया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. आमी सगलीं म्हणुया. हांव पातकी सोरपोवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगल्या देण्याचो रोचनार आनी धोनी. तुज्या असल्या धोन्याची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख. देखून तुजे भक्तींत आमकां सदां संतोश मेळोसो कर. आमच्या सौम्य तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रकाशनीच्या पुस्तकावेलें वाचप. हांवें सुवावान स्वर्गार थावन म्हजे लागीं एक ताळो नव्यान अशें उलयतालो तो आयकलो. वच आनी सोमदिराचेर आनी प्रितुमेचेर उबो आसा त्या दुताच्या हातांत उक्तो कवळो आसा तो घे. त्या दुताची वचून कवळो म्हाका दी म्हूण हांवें ताचे कडेन मागलें. ताणें म्हाका म्हटलें, घे आनी खा. तुज्या पोटान तो आंबोट करतलो, पूण तुज्या तोंडान तो गोड गोड मोव जातलो. दुताच्या हातांतलो हांवें कवळो घेतलो आनी खेलो, आनी तो म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव लागलो. पूण तो गिल्ल्या उपरांत पोटांत आंबोट आंबोट जालें. तेन्ना ताणें म्हाका म्हटलें, आनीक एक पावटी तुवें जायत्या पोरसांक, देसांक, भासांक आनी पातशाया विशीं संदेश दिवंक जाय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. सगलीं म्हणुया. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. सगलीं दोन ग्रेस्काय मेल्लोले पोरीं तुज्या कायद्याच्या मार्गार हांव संतोशी जालां. तुजे निवाळेप म्हजो संतोश. तुजे कायदे म्हाका बुद्ध दितात. जबाब. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. संवसारांतल्या रुपया भांगरा परस म्हाका ओदीक उंच मोलाची तुवें शिकयल्ली सुमूर्त. तोंडांत गोड गोड मोवा परस ओदीक रुचीक तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. जबाब. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. तुजी कुशी म्हटल्यार सासणाचें दायज.
तीच म्हज्या काळजाचो संतोष. तुज्या आज्ञाक आशेवन कोरशेता म्हजें ओड्डें, तोंड जाता उक्तें. साबाब, तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak, 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 Zoy Zoy. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. म्हणटा सोमी. Sorvesporak, 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 Zoy Zoy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजू देव मंदिरांत भितर सरून थंय विकतल्यांक अशें म्हणून भायर घालूंक लागलो. म्हजें घर मागण्याचें घर अशें बरयलेलें आसा, पूण तुमी तें चोरांची धोल केल्या. आनी दिसपट्टो देव मंदिरांत शिकयत आसलो. मुखेल यादनीक, शास्त्री आनी पोज्जेचे वडील ताचो नाश करूंक सोदताले, पूण कितें आनी कशें करचें तें तांकां समजनासलें, कित्याक लोक ताची उतरां आयकूंक भुल्ललो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्त. जेजू आपणाक शांत आनी ल्हानवी काळजाचो म्हणटलो जाल्यार आयज रागान भरून उजो कसो जाला. सगळोच वाग कसो जावन रागान भरून त्या वेपार धंदो कोत्तल्यांक सोयत्यो घेवन देव तेंपलांत धांवडायता. जेजू सगळोच उर्बेन भरलोलो. आपल्या बापायच्या घराक म्हजें घर मागण्याचें घर, पूण तुमी तें चोरांची धोल केल्या. आमी देव मंदिरांत येता तेन्ना कसलें मन घेवन आमी येता काय? कसलीं चिंतनां आमच्या मनांत घोळटा? देवाक मेळपाक आमच्या मनाची चिंतनां दुसऱ्यांक वायट करपाची वो दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरें तें मागूंक आमी देवाच्या घरांत भितर सोदता. जेजू आमकां पळोवन खुशाल जाता काय? हो रागान बोल्लोलो तसोच आनीक पावट आमी ताका तिटकेन बोत्ता. इगोर्ज आमकां एक पवित्र जागो, मागण्याचें घर, जंयसर आमी देवाक मेळूंक वेता. आमचें ध्यान मन फकत देवाचेर आसूं दी. पवित्रतायेन आमी येवया आनी अदीक पवित्र आनी देवाचे कृपेन भरोन आमी वचूंक अशें मनान आमी इगोर्जेंत येवन सेवा धर्मांत कितें आमी समोरमता तें आमी समजून वांटो घेवपाची गरज. आमच्या जिविताची यात्रा चलतना कसलें आमचें जिवीत जालां, कोण परी आमी देवाची समूर्त पाळल्या काय? जेजू म्हणटालो, कोणाची नीत करूं नाकात. देव तुमची नीत करचो ना. जायते फावटी एका मनशान दुसऱ्या मनशाची नीत आनी अनीत केल्ली आमी पळयता. जेजू आयलो जाल्यार ह्या संवसारांत अनितीच्यो सांखल्यो तोडूंक आनी मनीसकुळाक पातकाच्या गुलामपणांतली सुटका फावो करूंक आयलो. पूण आमी मनशां कशीं जायते फावटी दुसऱ्यांक समजून घेवंक नात. जायते फावटी दुसऱ्यांची अनीत केल्या. आमच्या वावरा धंद्यांत पर्यान आमी अनीत केल्या काय? आमी सदांच आमच्या जिवितांत बरें तेंच करूंक जेजून आमकां वाट दाखयल्या आनी ती आमी दुसऱ्यांक शिकोवंक आमकां उलो केला. देवाची समूर्त आमी आमच्या जिविताचें वायट पयस करूंक आनी बरें आसा तें आपणावंक आमकां आदार दिता. खरेंच म्हज्या जिविताची यात्रा चलतना हांवें बरें तें केलां काय? वो वायटूच हांवें विंचून काडलां काय? तर आयज जेजू भाशेन आमी सदांच स्वताक गवाय दिवंक वावरूंक आनी आमचे हात जेजूच्या हातांत घालून जेजू दाखयतात ती स्वताची वाट
आमी सदांच चलूंक दर एकल्या पासत ही कृपा मागुया. सोर पदवेदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतांव. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोड सक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजें सरशें येतांव. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागतांव. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक पोजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. Page 43, C 35. Tuj den jan favosalo, Pridumenam kanilo, Monsha Javaran kelo, Betoy tatu kauno, Wakani tuka baba, Wakani tuka baba, Niyam ka jiva undo, Niyam ka jiva undo, Wakani tuka baba, Wakani tuka baba, Niyam ka jiva undo, Niyam ka jiva undo. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मंगळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराथाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कूळ तुवें रचलाय. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान कोत्ता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाकाणटा तारण मेळलोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका थाळ्यान तुका दिनवासता. तुज्या सोंता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरलात तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका सोय सोय, सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका सोय. उंचरगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराचें हें रोगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोवतले हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्ताचो गूट परगोटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर तुझे पुनो जीवन आमी परगोट तुझ्या येण्याक आमी आदळटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळणी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखार मोळ पळयोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती तिचो पोती बागिवून झुजे बागिवून दवरून दुता आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगलीं म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांणीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान अत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मायमोगान शांती दियात देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर
देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. पेज 52 D10. एकाच सोन्याक आमकां वांटो तोरेकूच कूड आमी जाल्या. जेजूची कूड आमी सोगली, जेजू मस्तक आमी सांते. एकूच पिवण सगळ्याक आमकां जेजू वांटा. आपले रगत एका जीवन आमकां भरता. प्रिती मोगान काळजां जोडटा. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हे संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागतां. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देव बरें करूं म्हणटा फादर जूड करास्कोक. ताणें हे मीस आमचे पासत भेटयलेलें आसा, प्रवचन केलेलें आसा. त्याच प्रमाणे आमकां सगळीं जाणां हांगसर मदत करतात हे मीस तुमचे फुडें हाडच्याक. आमचे साकिस्तांव, आमचे क्वायर मेंबर्स, जीं कोण वाचपाक कोत्तात, जीं कोण हे सगळें तुमकां दाखयत तोकस घेतात, मागीर कॅमरा सगळे जाणां आसात ते. तर हांव तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सगळ्या जाणांक, कित्याक तुमी दर दिसा व्हडे भक्तीन ह्या मिसान वांटो घेतात. तुमकां हांवें म्हणलां ह्या वर्सा कोविडाक लागून तुमकां हांगसर येवंक जायना, कित्याक 200 लोकांक एका जोम्यांत म्हणून तो हाडूंक जाता MHA गायडलायन्सा प्रमाणे. तर ह्या वर्सा मातशें कठीण आसा. मिसान हांगसर वांटो घेवंक जावचें ना तुमच्यान, पूण आमी हांगसर जे मीस भेटयता ते तुमच्यान युट्यूबाचेर, TV चॅनलाचेर पळोवंक जाता. ही मिसां कित्याक दवरल्यान? कित्याक आमकां सगळ्यांक मीस जाय हांगसरलें, आनी कितलोचसो लोक हांगसर थान म्हणाय तूं घरा रावन मीस पळयतात. तर ही एक नवी संदी आमकां मेळिल्ली आसा. सगळें सायबर जालेलें आसा. घरा सावन लोक वावर करता, घरा सावन शिंकतात आनी घरा सावन मिसांनूय वांटो घेतात. म्हणजे हें सगळें आत्म्याच्या पावंड्यार गेलेलें आसा. म्हणटत भयणीनो आनी भावनो, हांगसर आमी 3 मिसां दवरलेलीं आसा, पूण तुमकां हांगसर येवन पळोवपाक न्हय, वो भाग घेवपाक न्हय, वांटो घेवपाक न्हय, पूण घरा रावन 6 7 आमचे भाशेन, 8 इंग्लीश भाशेन आनी 5
कित्याक म्हणून 5 दवरला पवित्र बोजोण. तुमी सकाळीं सकाळीं उठून हांगसर येतालेत न्हय, तर हांगसर येवचे आसतना घराच रावन तुमच्यान वांटो घेवन सोवांच्या मिसान मागीर भाग घेवंक जाता. हे परीत तुमकां ह्यो मिसाची मांडावळ दवरलेली आसा, बोजोण दवरलेली आसा, तर घराच रावनूच तुमच्यान हांगसर आसलेल्या परी भाग घेवंक जाता. ताका लागून तुमच्यान ताचेर हें QR आमी धाडलेलो आसा, तातूंत तुमचे तर क्लिक करशात तुमकां डायरेक्टली आमचें YouTube चॅनल मेळटलें. विशय आमी हो काडलेलो आसा. भाग घेवन फ्रांसिस्क शावेरची देख घेवन जेजूचे आमी गोवाय म्हणटत बाय वॉकिंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर लेट अस बी विटनेसीस ऑफ क्रायस्ट म्हणटत हो विशय आमी तुमचे फुडें दवरलेलो आसा. ताचे स्पश्टीकरण हांव फुडें तुमकां दितलो. देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगल्यांक. आनी बेगीनच नोयेन स्टार्ट जातलें आनी फेस्त मागीर येतलें. आमी दुसरे भाशेनूच ह्या नोयनान आनी फेस्तान भाग घेवया. भाग्योंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. भाग्योंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देन्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिन वाचता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावळ म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पेज 240 U19. San Francisco Xavera, तुझी कूड गोंयांत शारा, तुझी जेजूच्या सोयनिका सदांच जोयतली भोवन कोर म्हाका. तुझे जेजूच्या